श्री माननीय आयुष्य मंत्री श्रीपाद येसो नायक हे वेळग्या काटार हांगासर आयुष्य हॉस्पिटल 50 खाटीचे हॉस्पिटल करपाक उद्घाटन करपाक येयल्ले। त्या समारंभाक आमचो एक ट्रक मालक श्याम खंवटरकर ताका प्रश्न करपाक गेलो तेन्ना जे भाऊन उत्तर दिलें तें निंदनीय आसा। भाऊची कारकीर्द इतली बरी आसली की आता भाऊ मत दिवचें कित्याक आमचेर प्रश्न पडलेलो आसा। कित्याक भाऊ त्या मनशाक विचारता तुका आपण रीण आसा काय म्हणून। 20 वर्सां कारकीर्द आनी 5 वर्सां कारकीर्द नरेंद्र मोदीजी भाऊ वळखना आनी अपॉइंटमेंट ही खेदाची गोष्ट आसा। सगळ्या ट्रक ओनराक सगळ्या नॉर्थ गोवा जनतेक की भाऊच्या तिकेटीचेर आनी तेचेर विचार करचो। मजगती कावऱ्या खाणीचेर साश्टीच्या लोकांची बंद केल्ली ट्रक येरादारी केपेकारांनी सुरू करूंक दिवची म्हूण मडगांव साश्टी ट्रक संघटना मागता। आमदार आलेक्साक घेवन ते TCP मंत्र्या कडेन गेल्ले। थंय विजयाचे वतीन नगराध्यक्ष बबितान तांचो इशू आयकून घेतलो। आनी आमची गाडयो मडगांवच्यो कावऱ्या आमकां भायर मारले म्हणून आमी आजून बोवाळ करपाक येयले पण बाय बबितान आमकां हँडल केले आपण विजया बोले घेवन डिसिजन घेत म्हणून। ज्यो आमगे गाडी घेयनाय जाल्यार ट्रान्सपोर्ट बंद करचो जे सेटल जातली ट्रान्सपोर्ट चालू करचो। कितू गाडी आहा अबाउट 65 आनी तो कलेक्टर कितें सांगता तुमी 2 दीस राव आयज कोत्ता हाल कोत्ता वेट कोत्ता हाली। आनी विजय बाबाक सगळे 4 जाणांक सांगला ते भाशेन तेणें सावथाक लोकांक ट्रक चालू करपा जाय। मागीर कितें केलें जाल्यार मागीर तें म्हटलें आमी हें केलें म्हणून तूं पयशे कोतले हय आमी तेंगे आमकां तेंगे वाडो दिता हाडायच पडटा गाडी आनी एक फावटी हाडपाक केलो आमी तेगे गाडी बट तेणी सेटलमेंट केल्लो हे फावटी डेप्युटी कलेक्टर म्हाका उलयलो आपण सेटलमेंट करता आपण दित म्हणून। सो आय एम टेलिंग हिम टू कन्सिडर इट देर नो इशू बट टील सच टायम ही डजंट सॉल्व इट डोंट लीव इट एट दॅट वी आर क्वायट। प्रुडंटा खातीर सावयो डायस आनी विवेक प्रभू।